सगळ्यात माय मोगाचो येवकार तियात्र अकादमी गोवा घडोवन हाडटा मीट द तियात्र आर्टिस्ट कलाकारांक भेट हो कार्यक्रम आयज आमकां हांगा दोन आर्टिस्ट हेजे मुलाखत घेतलो बाब डॅनियल आनी हे दोन आर्टिस्ट जावन आसा जॉन वाज एलियास मार्कोस वाज तशेंच मारिया दाकोस्ता हांव मागता आमचे तियात्र अकादमीचे प्रेसिडेंट बाब मॅनिनो फेर्नांडीस तशेंच वायस प्रेसिडेंट सुकूर फेर्नांडीस तशेंच आमचे मेंबर सेक्रेटरी सुरेश दिवकर हेंच्या कडेन मागता की तेंच्यांनी ह्या सगळ्या मानेस्तांक माचयेर हाडचे. सगळ्यांनी मोठ्यान ताळयो जावनी. आयचे जे तियात्र आर्टिस्ट मार्कोस वाज हे बऱ्यापैकी गोंयांत नावाजलेले तियात्रिस्ट जावन आसा. तशेंच बाय मारिया हे सुद्दां बऱ्यापैकी तियात्रिस्ट जावन आसा आनी तेंची मुलाखत घेवपी डॅनियल हे बरे क्रिटीक तशेंच ते तियात्रिस्ट जावन आसा. हांव मागता आमचे प्रेसिडेंट मॅन्युनो फेर्नांडीस हेंच्यांनी तांकां फुलां तुरो दिवन भेट दिवचो. पयल्या सुवातेर मारिया दाकोस्ता. दुसरे सुवातेर डॅनियल. आनी तिसरे सुवातेर आमचो जॉन वाज. फुलाचो येवकार दिवन जाल्लो आसा. हांव मागता आमच्या प्रेसिडेंट लागीं त्यांनी येवकाराचे उलोवप करचे. सगळ्यांक तुमकां मागीर मोगाचो येवकार. आयज खिरीत पळय आमी तियात्र अकादमी ऑफ गोवा घडोवन हाडटात मीट द आर्टिस्ट. जे आमचे कलाकारांनी आर्टिस्टांनी जो आपलो वावर मूळ ते ताळ पासून ते करीत आसात ताका लागून एक तियात्र अकादमीची येवजण जावन आसा. तांचो वावर तांच्या तोंडांतल्यान ताणें कितें केलोलें तें योगदान दिलेलें आसा तें आपल्या काळजांतल्यान भायर काडपाक बाब डॅनियल दी सोजा एक बऱ्यांतलो बरो जे कितें कसलेय कामाक तो हुशार लेक्चरर ताका लागून आमी ताका वेंचून काडला. ही कलाकारांची भेट ताका दिल्या तांचे लागीं घेवंक आयचे कलाकार जावन आसात बाय मारिया डिकोस्टा ही आमची बाणावलेची भयण जावन आसा पूण बाणावले काजार जाला आनी ताजो गोरकार जावन आसा आमचो जॅक रॉडसन. तेच परी एक कोरेकांत आर्टिस्ट तियात्रिस्ट आनी नामनान जोडलेलो बऱ्यांतलो बरो कांतरां गोळपी कांतरां मोडपी आनी तियात्रूय बरोवपी खानदान ताचे तियात्रांतल्यान परजळलेले आसा. तो जावन आसा जॉन वाज मार्कोस वाज. हाका आमी दोगांयकूय पोरबीन दिता. आनीक ही मुलाखत जी दानियल बाब तांचे लागीं घेतलो आनी तांणी ही मुलाखतींतल्यान आपल्या काळजांतले सगळे विचार मांडचे आनी जे दोगूय आमचे मीट द आर्टिस्ट कलाकार आसात ताणे काळजांतल्यान तांकां जबाब दिवचे. आयज आमचो बाब सुकोर बाब मेंबर सेक्रेटरी आमी तिगोय झरान वावुरतात तशें आमचे इश्टाफ जे तियात्र अकादमीच्यो इस्किमी आसात ते फुडें व्हरोंक जेन्ना आमच्या हातीन पळत सावन आमी तियात्र अकादमीचो बरो वावर करीत आसात लोकांचे मागणें जावन आसात. तुमी बरो वावर करतात तुमकां खरोच शाबासकी
आनी हांव तुमचो आदार आसो पर्यान आमची तियात्र अकादमी फुडें वचत रावतली. हे स्किमीच्यो येवजणी आसात ते तुमच्या मदगात घालून सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू सर. आता ब्रोशरचे उक्तावण जातले. हांव मागता मानेस्तां लागीं तेंच्यांनी ब्रोशर आहा तेजें उक्तावण करचें. पयले सुवातेर जावन आसा जॉन वाज. कित कर मोठ्यान ताळयो जावनी. आता दुसरे सुवातेर आसा मारिया दाकोस्ता हांचो ब्रोशर. हांव मागता मानेस्तां लागीं तेंच्यांनी तेजें उक्तावण करचें. मोठ्यान ताळयो जावनी. धन्यवाद सर. हांव लागता माचे वेळेला मानेस्तांनी आपली बसका घेवची. आता थोड्याच वेळान मुलाखतीक सुरवात जातली. पयले सुवातेर जॉन वाज हेची मुलाखत घेतलो. डॅनियल हांव म्हाजी आतां फुडलीं सुत्रां डॅनियल बाबा कडेन दिता. तेंच्यांनी फुडें प्रोग्राम व्हरचो. चेक टेस्ट. देव बरें करूं. चेक कर. हॅलो. हय. हे कार्यक्रमाचे रिकॉर्डिंग तुमकां यूट्यूबाचेर पळोवपाक गावतलें. चोड मोगाच्या तियात्र मोगयानो सगल्यांक तुमकां उर्बे बरीत सांज आवडेता. काल जांथान खुशालकाय भोगता तुमचे मुखार सादर करूंक तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हाणें घडोवन हाडलोली कलाकारांची भेट ही एक खास कार्यावळ जे वरवीं तियात्र अकॅडमी दर एका कलाकाराक माचयेर हाडटा तांची मुलाखत घेवन तियात्र मोग्यांक तांची ओळख लागशिल्ल्यान करून दिता. तांच्या जिविता वयर, वेवसायीक जिविता वयर, कुटुंबा वयर आनी तांच्या वावरा वयर. आयज खुशालकाय भोगता दोन कलाकार आयज हांगा तुमचे भेटेक येतलेत. पयलो कलाकार म्हणल्यार सोमेस्तांचे ओळखीचो जॉन वाज. जॉन वाज म्हणल्यार तुमी सरप्रायज जावंक उपकारना. ताका तियात्र पालकार वळखतात म्हणून मार्कोस वाज, मालगडो तियात्रीस मास्टर वाज हांचो पूत. एक फांकीवंत तियात्रिस्ट, बरी रिक्ती देगीची कांतारां घडपी, स्वादीक ताळ्यान गावपी आनी आयज दुसरी कलाकार जावन आसा
by Maria Fatima Dacosta. तियात्र पालकाक तिणें जायतेंच बरें योगदान दिलां आपल्या स्वादीक ताळ्या उदेशी आनी भुमिका करून लोकांची काळजां जिखून घेतल्यात. म्हणटच सुरवात कोत्ता घेवन आयचो पयलो तियात्रीस हो आयचो कलाकार जाची भेट हांव तुमकां करून दिता म्हणल्यार मार्कोस वाज. मार्कोस वाज, माये मोगाचो येवकार तुका. तुकाय नमस्कार. मार्कोस बाब, तूं फांकी वोंत मालगोडो तियात्रीस मास्टर वाज हांचो पूत जाल्यार तुमचो बापूय एक इतलो खोडेगांत कलाकार तियात्रीस जाल्ल्यान तुमचेर तांचो प्रभाव कशे तरेन पडलो तुमच्या जिविताचेर? म्हजो बापूय बरो बरोयणार, डायरेक्टर, एक्टर आनी बऱ्यांतलो बरो मनीसूय तो. वय घडयेक ताजो प्रभाव म्हजेर पडला आनी आमी 9 भाव भयणां, घडयेक म्हजेर चड पडला आसतलो. ताका लागून हांव तियात्रीस जाला. पूण आमगे सगळीं तियात्रीस, पूण ही त्याजो सांगात वो त्याजो प्रभाव म्हजेर पडोन ही आर्ट हांवें फुडें वयली. देखून हांव दिनवासता कितें म्हजो बापूय बरो मनीसूच न्हू, तो देव भक्ती. केन्नाय खूंय वयता जाल्यार तो हार एक फ्रुसाक सांताक्रुसाचे काडीत वयतालो. देखून हांव दिनवासता देवाक की म्हाका असलो बापूय फावो केलो म्हणून आनी हांव ताजो पूत म्हूण म्हाका अभिमान भोगता. तुज्या बापायची मुलाखत घेवंक म्हाकाय भाग मेळलेले आनी आयज ताच्या पुताची हांव घेता. शांत काळजाचो तुजो बापूय, मोयपाशी. जाल्यार मार्कोस बाब, तुजो तियात्र पालकार प्रवेश जाताना तुजी पिराय कितली आसली? जेन्ना तुवें प्रवेश केलोय तुजी पिराय कितली आसली आनी तियात्र खंयचो आनी कोणाचो? म्हाका सारको उगडासना, पूण माय म्हजी सांगताली की पायचो एक तियात्र आसलो गोवा मायमो. तेन्ना हांव 5 वर्सांचो आसलोलो म्हणून हांव म्हाका स्टेजीर वयलोलो, पूण कितें उलयलें तें म्हाका खबर ना. पूण जेन्ना हांव 8 वर्सांचो आसतना म्हजे भयणीन आमच्या थिंगा एक व्हडपण म्हूण तियात्र दाखयलोलो कोणें, आनी भयणी बाराबर हांवें एक दुयेट म्हटलेलें. तुजे भयणीन तियात्र दाखयलो? ना, तियात्र आनी कोणाचो, पूण हांवें भयणी सांगाता एक दुयेट म्हटलेलें. वय तें दुयेट ही आदी मेंगे रोड आनी म्हज्या पांय म्हणटालो, माय आनी पूत जावन. आनी त्या दिसा म्हाका इतलो वाखाणलो लोकांनी दोगांयकूय. रिपीट पसून हांव पयलें, पूण म्हज्या लागीं भियोन तें परतून रिपीट येवपाक जावंक ना. त्या कांतारान हांव वयर सरलो. तेज्या उपरांत हांव जायते हेर धाकटे तियात्र कोणाचे जाताले, म्हजी भयण सगळे तियात्रान नाचताली, पूण ती म्हाका स्पेशल वताली आनी ते जाण आसले म्हणटून ते म्हाका कांतारां म्हणूंक लायताले आनी हांव कांतारां म्हणटालो तेन्ना. उमेदीन म्हणटालो? वय उमेदीन भुरगेपणीन हांव म्हणटालो. उपरांत तूं व्हड जाता आनी प्रोफेशनल माचयेर जेन्ना तूं येता तियात्राचेर, तेन्ना तुका तुज्या बापायन तुका कितें सल्लो दिलो वो कितें एडवायस दिलो? कसलें मार्गदर्शन ताणें तुका केलें एक मालगोडो तियात्रीस जाल्ल्यान? जेन्ना हांव 8 वर्सांचो आसतलो, 8 वा 9 वर्सांचो आसतना म्हाका कोणें पूण खूंय पळयल्लो आसतलो आनी आमचो सी आल्वारिसाचो गोंयभर तियात्र जाल्लो. ताणें म्हगे पांय येवन मेवलो आनी सांगलें चेड्याक तियात्रान घालूंक जाय, ताका एक बरें कांतार काडून दी म्हूण. आनी ताजो तियात्र तो केन्ना उदेतलो तो दीस. तेन्ना फामाद तियात्र तो. ऑफिलिया आसलो तितून, आंतोनेत आसलोले, ते व्हडले तियात्र दीस आसलोले. तेन्ना हांवें तेजे तियात्रान पायन म्हाका एक कांतार काडून दिल्लें, जानता म्हणून. सकाळची गाडी वयता जानता म्हणून. आनी ते कांतार हांव बरेशें स्लिपींग सुटीशें म्हाका शिंवलोलें आनी तितून हांव बरो मोडोन म्हणटालो. कित्याक कांताराक हांव इतलो रिपीट येतालो, 1-2 फावटी पायन म्हाका तें घडोवन दिल्लें आनी हांव म्हणटालो. ते आख्ख्या तियात्रान म्हजें एकूच कांतार रिपीट वयतालें आल्वारिसाचें. पूण म्हाका उगड आसा कित्याक आमगे कोणूय लोक येतू जाल्यार म्हाका हांव हेडों वयता हाणा म्हाका मामी डॅडी आपयन हाडटाले. हांव म्हणलें कित्याक आपयल्या? तें कांतार म्हणून दाखय हांकां म्हणून. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की तें कांतार एकदम फामाद. तिन्यासान हांव फामाद जायत गेलो आनी तेज्या उपरांत हांव जायते प्रोफेशनल एक्टरान नाचलो. चड करून प्रेम कुमाराचे हांव 22 तियात्र नाचलो. जशें आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा, देयर वॉज नो लुकींग बॅक. ना ना, तुवें आनी फाटीं वळोन पळोवंक ना, केन्ना मुखार गेलोय. वय जाल्यार तुज्या तियात्रीस जिवितांत मार्कोस बाब तुवें कितले सुमार तियात्र बरोवन माचयेर हाडली, सादर केली? नाजाल्यार बाब हांवें वय म्हजे 7 तियात्र हांवें बरयले. 7? वय स्टार्टींग हांवें बरयल्लो भयणीचो सांबाव, तो गोंयांत केल्लो. उपरांत हांवें मुठभर माती केल्लो. मुठभर माती आख्खे प्रोफेशनल एक्टरांक घेवन केलो प्रोफेशनल. तेजे उपरांत हांव रोखडोच 20 वर्सांचे पिरायेर हांव म्हज्या पोटाक लागून घालपाक गेलो. तेन्ना म्हाका 20 वर्सां जाल्लीं.
आनी हांव कुयट पावतरी हांवें थिंगा आनी 5 तियात्र बरयले आनी 5य तियात्र हांवें थिंगाच दाखयले कुयट दाखयले. ओके. हय. म्हणटच आतांच तुवें सांगलें तूं 20 वर्सांचो आसतना कुवेट गेलोय कुयट नोकरे खातीर. नोकरी. तेन्ना गोंयकार वेताले सगळे घालपाक न्ही. गोंय चोडा. तातूंत मदें तूंय गेलो आसतलो. हय. जाल्यार हो तुमचो कुवेट आसतना एक फामाद तुमचो त्रियो कॅजेटन, मार्कूस आनी झेवियर हो तुवें केन्ना कुवेट शारान घडलो आनी कितलीं वर्सां सुमार हो तुमचो त्रियो कुवेट शारान चल्लो? जाल्यार बाब जेन्ना हांव कुयट गेलो न्हू एक 2 म्हयन्या उपरांत 3 म्हयन्या उपरांत तावारीस दे रिबंदर म्हणून ताणें एक मिलाग्रीचो खुरीस म्हूण तियात्र काडलोलो. तो फुडें म्हाका वळखता आसलो. ताणें म्हाका तियात्रांक घातलें आनी तेन्ना त्या तियात्रान एज ब्रिटन, मेंडीस ब्रदर आनी आंतोनेट, टिटा, रिको रोड हे ते थिंगा आसलोले. हय. आनी थिंगा ते झेवियर गोमीस आनी ते व्हडले व्हडले तियात्रिस्ट ते आसलोले. तेणें म्हाका गायलो आनी म्हाका लोक थिंगा वळखना हिंगा लोक वळखता हांव जाणा कित्याक हांव भुरगेपण हिंगा नासतालो न्हू. हांव थिंगा गेलो तेन्ना हांवें स्टार्टींग पळय हांव भितर सरलो न्हू म्हज्या आंगाची लोंव पसून उबी जाली. दानियल बाब म्हाका पळय लोकांनी हॉल लोकांनी ताळयो आनी शेलाय मारल्यो. हांव म्हणला म्हाका लोक वळखता खंय हांव येता थिंगा आहा 2 म्हयने जाता थिंगा आहा म्हणून. आनी हांवें 7 जाण भयणीचे कांतार म्हटलेले. 7 जाण भयणी ते म्हाका रिपीट येयले. ते रिपीट येतरी जायते जाण स्टेजी सायडीक रावन पळयताले म्हाका. मागीर त्याच तियात्रान इंतेरवालाक हांवें म्हाका नाका गो बाय म्हाका नाका म्हूण चेडून न्हेसोन कांतार म्हणलें. ते दीस हांव 7 पाटी रिपीट येयलो. त्या दिसान हांव चड फामाद जालो आनी तांकां कळलें बाबा हो कोणूय पूण येयला म्हणून. हय. म्हणटच हो तुजो त्रियो केन्ना घडपान आयलो? हांवें मागीर कॅजेटन, झेवियर आनी मार्कूस. हांव थिंगा आसतना झेवियर क्लावन म्हणटालो आनी कॅजिटान केन्ना कॉमेडी पार्ट करतालो चेडवां बायलांची अशी. मागीर तेणें म्हाका रिक्वेस्ट केलें मार्कूस कितें त्रियो बिरियो करूं जाता म्हणून. हांवें म्हणलें बरें हांव ट्राय मारता म्हणून. आनी हांवें 1980 हांवें त्रियो कॉमेर्स केलो. 83 वर्सां. 80 केलो सारको. हय. कित्याक हांव गेल्लो 78 गेल्लो. हय. 18 कितें हांव गेलो आनी हांवें त्रियो घडलो तो त्रियो एकदम बरो गेलो कळ्ळें. मागीर रोखडोच हांवें दुसरो कस्टम ऑफिसर म्हूण त्रियो काडलो तोय बरो गेलो. उपरांत हांव जायते जितले पळय डायरेक्टर जायते येयले ते सगळे कुयट येताले. चडशे बॉयर रेमी जाशीद रोसफोन जावं कोणूय जावं तेंच्या तियात्रान आमी आसतालेच. तो कोणाचोय तियात्र जावं पूण आमी हर एक तियात्राक 7 पाटी ते 8 पाटी रिपीट येताले. हांव आयकोन जाणा ते भाशेन हो तुमचो त्रियो कॅजेटन, मार्कूस, झेवियर एकदम खोडेगाण जालोच पूण एकदम फामाद. फामादूय कितलीं जालो. वर्सां तुमी सांगाता नासले? 28 वर्सां आसली. 28 वर्सां एक लांबदीक काळ. लांबदीक काळ. 28 वर्सां आमी सांगात आनी केन्ना झगडोंक ना आनी केन्ना येना. पूण 28 वर्सां आनी आतां हिंगा येवन 10 वर्सां तरी जालीं म्हणटा तूं चिंत. हय. 38-40 वर्सां जालीं आमी आजून पासून सांगात आहे पूण तो नशिबान हो उजो आमी तुमचो केलो. एक वोट खरेंच तोखणाय करपा सारको. जाल्यार मार्कूस बाब आयज मेरेन सुरवात जेन्ना तुवें केली भुरग्यापणांत आयज मेरेन तुवें कितलीं सुमार कांतारां घडले आनी कितले तुवें तुजे कांताराचे आल्बम काडले ऑडियो आल्बम्स? नाल्यार बाब हांवें 5 आल्बम काडले. 5 हय CD काडले. पूण कांतारां हांवें जायतीं घडल्यां. CD काडले. हय. कित्याक कांतारां म्हाका उगड आसा कित्याक हांव एनिमेशन जाचना आदीं एक पाटी मेळिल्ली तेन्ना 203 कितें कांतारां हांवें काडलीं. मागीर थिंगा सोडून येयल्लो कित्याक तेन्ना कितें हाडूंक मेळना जालें. घेर पेटलें आनी ओवर टायमार येयल्लो आनी पोत्तून गेल्या उपरांत ना म्हाका ती सुटकेस मेळोंक ना म्हणून TV विडियो कांयच मेळोंक ना ते गेले. आतां हांव गोंय येयले उपरांत फाटीं म्हाका कोणें केलें चाललें तेन्ना हांवें मेळिल्लें म्हणजे 1550 कांतारां हांवें. 550? 1050. 1550. 50 ओन्ली 50. आतां तुज्यान खंयचोच तरी ती सगळीं आदलीं पोरणी कांतारां काडून तुजें कितें ऑडियो आल्बम बी काडपाची येवजण आसा काय? आजून कांय ना कित्याक हांवें लोकांचे CDचेर 100 सुमार CDचेर हांवें कांतारां म्हणलें. हांवें म्हजीं काडलें आनी हांवें चडशीं घडोवन जायत्या जाणांक दिलें आनी आजुनूय दिता म्हाका. इतलीं कांतारां घडोवप आनी माचयेर गावप हो एक भुरग्यांचो खेळ न्ही मार्कूस, न्ही? जाल्यार हांव तुका विचारूंक सोदतां जेन्ना तुज्या मनान एक कांताराचो विशय येता आनी तूं त्या विशयाचेर कांतार घडोवंक फुडें सोदता कॉमेंट्स करता तुका कितलो सुमार वेळ लागता ते कांतार घडपाक? वेर्स तशें कोरस म्हणुया. नाल्यार बाब खरें सांगता हांव हे पालकाचेर म्हणजे स्टेजीर रावन हांवें कांतार बसोन केन्ना बरोवंक ना.
बसून बरोवंक ना म्हणजे केन्ना म्हणजे हांव बसून कांतार बसून बरयता म्हण पेन आनी पेन्सिल घेवन हांव केन्ना बरोवंक ना हें झेवियरान तेय जाणाय म्हगे कांतरां घडोवप चडशीं मोटरान वयता हांगा मोटरसायकलीचेर हांव एक टॉपीक सोदतलो तो टॉपीक कसलो आहा तो पळयतलो उपरांत हांव तेका ट्यून कसलो लागता तो पळयतलो आनी ट्यून लागता जाल्यार हांव त्या रस्त्यार वयसान असो वयता हांगा घडटलो एक बेस करूस उपरांत दुसरो बेस करूस घडटलो उपरांत तिसरो बेस करूस घडटलो कित्याक हांव दुसऱ्या म्हाका व्हडवीक सांगपाची गरज ना फाटीं एकलो ओला म्हणून एक भुरगो येयल्लो लंडनचो तो म्हजी पगली आलची ते येयलो मार्कस मला आपल्या 2 कांतरां घडोवन दी हांव कांतरां केन्ना रे म्हणे केन्ना बरें म्हणे तूं मागीर हांव करून दिता ना मला पूण मला फ्लायट आहा 6 आपल्याक वचोंक जाय आपल्या 2 कांतरां हांव कितको व्हरून दितलो आतां तो मला आपल्याक टॉपीक आहा तो घडोवन दी ट्यून दिल्यार चड वगत लागना अर्दे वरा भितर हांवें ताका 2 कांतरां घडोवन दिल्या म्हाका कांतार घडोवंक चड वगत लागना म्हणूंक जाता जेन्ना तूं एका तियात्राक वचूंक भायर सोदताय उतोडदा न्ही तुजें वय वय उतोडदासान पणजे पावता म्हणल्यार तुजें 1-2-3 वेर्स तरी रेडी जातात कांताराचे हांवें कांतार एक पाटी हिरोनिके तियात्राक म्हणलोलें हांव हिंगसान वयर थिंग पावता म्हणल्यार हांवें कांतार घडोवन म्हणलोलें तेजो पोर गेले त्या म्हयन्या पसून हांवें आतां आमगे सेल्वेन शिवोले म्हणटाय तेका वखदार कांतार घडोवन म्हणलोलें हांवें खरेंच शाबासकी तुका मार्कुस बाब जाल्यार आयज मेरेन जो तुवें कोंकणी पालकाक तुजो वावर दिलाय तुजो वेळ दिलाय तुजी कला दिलाय ह्या खातीर तुका कितले सुमार पुरस्कार फावो जाल्यात म्हाका जायते पुरस्कार फावो जाला हय म्हाका कला अकादेमीचो पुरस्कार फावो जाला म्हाका जॅक्सिकेराचो एवॉर्ड मेवला म्हाका गुलाबाचो एवॉर्ड मेवला अशे साबार एवॉर्ड म्हाका फावो जालो आहाय आयज पासून मार्कुस बाब जायत्या तियात्रांनी तूं भुमिका करताय मेन रोल ना जायत पूण शॉर्ट रोल पूण हे तुजे रोल जे तूं करताय न्ही ते सामकेच मनान वचपा सारके असतात जाल्यार ह्या सगळ्या भुमिका मदेकात जी तुवें साबार तियात्रांनी केल्याय तुजी खंयची भुमिका आनी खंयच्या तियात्रान तुका चड आवडली आनी लोकांकूय चड मानली भुरगेपणी प्रेम कुमार आयल्ले हांवें जायते भुमिका भुरगेपणी कोतालो हांव आनी बाप पिट्यार प्रेम कुमार प्रेम चडशे भुरगे आसताले आमी दोगूय पूण म्हाका उगडास आसा म्हाका कला अकादेमीन सर्टिफिकेट आनी प्रायज दिल्लो सील दिल्लोले भितोरीन पेरेराच्या तेगे खेळ तियात्रा सोत सोपनान हांवें एक सिस्टरीचें काम केल्लें आनी कॅरेक्टर माद्रीचें आनी बेस्ट कॅरेक्टर एक्टर म्हणून म्हाका तेणें दिल्लें उपरांत एक हिप्पी म्हणून तियात्र काडलो तेन्ना कॉम्पिटिशन आसलोलो पॅट्रीक दोरादाचें आनी तितूनय म्हाका बेस्ट एक्टर म्हणून दुकेस पार्टीक दिलोलें हांव दुकेस पार्टी एकदम बरी कोत्ता वय तुजे चडशे रोल जे असतात ते सेंटिमेंटल असतात कांतरां पसून म्हणून इमोशन भायर हाडपाचें भावना भायर हाडपाचें मार्कुस बाब तियात्रीसपण सगल्यांकूच फावो जायना ना ना तियात्रीसपण एक खरेंच देवाचें देणें आनी तियात्रीस विंचून काडलेलें म्हूण अशें तुका दिसता तूं मानताय हाचेर तुजें म्हणणें कितें नाल्यार बाबा हांवें एक दीस एक कांतार म्हटलेलें नशिबान तियात्रीसपण सगल्यांच्या नशिबान येयना म्हणून आनी सगल्यांक तें फावो जायना म्हणून आनी हांवें कोरुसाक म्हटलोलें एम बॉयराक 5 भुरगे पूण एकूय भुरग्याक तेजे गूण येवंक ना आल्फ्रेड रोजाक 3 भुरगीं पूण ताजो जागो कोणें घेवंक ना सियाल वारीस दुयेटांचो राजा पूण एकल्याय भुरग्यान ताचे शी पावोंक ना हातून गोमता म्हणून देवान हो पाल्क सगल्यांकूच निर्मूंक ना पूण देखून आतांचे भुरगे जे वयर सोदता न्हू तांणी सदांच ल्हानपण घेवपा जाय वडिलांक सिनियरांक रेस्पेद दिवपा जाय न्हू आपल्यान एक कांतार म्हणल्यार एक तियात्रान नाचला पूण तुजो असलो कोण ना तुजें म्हाका कित्याक आयकोंक जाय तितून तूं वयना हांव आयज पासून व्हडल्यांक रेस्पेद दिता आयज पासून देखून हें मनीसपण मनशा मदें आसूं जाय तेदों तुका हें नशीब कित्याक सगल्यांच्या नशिबान ना तें कांतारीस घडपाक म्हणपाक बरोवपाक बहुत थोड्यांक देवान फावो केला तें खरेंच देवाचें देणें देवाचें देणें आतां मुगे डॅडी तियात्रीस म्हाका डॅड्याचें तियात्रीसपण येयलां पूण थोड्यांचे डॅडी आमी तियात्रीस नाय पूण तरी पूण देवान तांकांय देणें दिलां मार्कुस बाब म्हाका तुका एक विचारपाक जाय तियात्र मोगियांच्या काळजान तुका एक खेरीत जागो आसा जो वावर तुवें पालकार केलाय जी तुका देवान कला दिल्या घडपाची कांतारान तुजी लोकांच्या काळजांक हात घालतात जाल्यार हें सगळें जें यश ओ सक्सेस तुका मेवला कोंकणी पालकाचेर हाचें तूं क्रेडीट ओ श्रेय तूं कोणाक दिताय हांव पयले सुवातेर देवाक आर्गां दिता ताणें म्हाका
ही आर्ट दिली म्हणून कांय न्हू जावं डॅडी दिशी म्हाका ती येयली आसतली थोड्यांक जे डॅडी आमी तियात्रिस्ट नाय तांकां येता पूण देवा बगर कांय जायना कित्याक देवान म्हाका आयज पासून राखला सांबाळला आनी ही आर्ट दिल्या कांतरां घडोवपाची आनी आयज पासून हांव कितें म्हणटा तें लोकांक मानता आनी हांव लोकांची भावना पळयतां लोकांक हांव कसलें कंपोजींग करता जाल्यार पयलीं पळयतां की लोकांक आयच्या समाजांत कितें घडटा कितें लायक जातलें ताका कितें लोक मानून घेतलो ते प्रमाणे हांव कांतार घडोवन लोकांक लायक जाता तसलींच उतरां घालतलो आनी तसलेंच कांतार म्हणटलो आनी लोकांक आब्रू जोडटलो देखून हांव तियात्रिस्ट जावपाक देवाचोय हांव उपकार मानतां म्हजो बापाय आवयचोय उपकार मानतां आनी त्याचो लोकांचोय मानतां कित्याक हो लोक नासलोलो जाल्यार आमी तियात्रिस्टूय जावपा न्हू हो पालकूय जावपा न्हू आनी आमी ह्या मुखारूय कोंकणी भासूय कितेंच करूंक पावचें नासलें सारकें तुजें मार्कुस बाब आतां ज्या जाग्यार तूं आसाय न्ही तुजी फुडली येवजण कितें पयलीं सो आतां हांवें जायते तियात्र बरयले जायते जाण म्हाका म्हणटाले मार्कुस कित्याक तियात्र दाखयना तियात्र कसल्या कारणां लागून दाखोवंक ना म्हूण वचना हांव तियात्राची माची म्हणजे ही पळय तियात्र डायरेक्टर पळय आहाय न्हू तेंचे बारा नाचून हांवें जायते पळयलां तेंचेर कितलो पेज पडटा आनी कितले त्रास पडटाय तेंकां आमी केन्ना केन्ना कितें करता 5-6 पसून तियात्र नाचताय आरे पावताय रस्त्यार मागीर फोन करता डायरेक्टर मार्कुस पावोंक ना फुडलेशे हेजे सिना तेंचेर बाबड्याचो कितलो पेज येता देखून एक पळोवन हांव जबरदस्त त्या कामान हात घालूंक वचना कित्याक ताका करूंक जाय जाल्यार तुका बरी भलायकी आसूंक जाय आनी बरें पासियन्सूय आसूंक जाय तेंचे बोगले आतां कितें आहाय जाय जावन थोडे तियात्रांनी गान आसताय थोडे पाट थिंग आसता कोणे मोदेकात घात कोताय कोणी नासा रावताय मागीर तेंक चेंज कर मागीर हो नाचना मागीर तेक चेंज कर ते डायरेक्टर जाण आसता बाबड्याक ताका कितलो त्रास पडटा आमी फकाणां दिसताय तांकां माची पूण तोच डायरेक्टर जाण आसता बाबडो एक माची एक कोंकणी एक पालक एक तियात्र स्टेजीर हाडूंक ताका कितले त्रास पडले ते ताका लागून आयज पासून हांवें हात घालूंक ना पूण हेच्या मुखार घालतलो मार्कुस बाब आयज पासून जो तुजो ट्रियो तूं आतां पासून पालकार गायताय न्ही तुज्या सांगात्यांक घेवन तेन्ना जायते आदले पॉलिटिकल ट्रियो आसतात आनी तुमी आमच्या राजकारण्यांक स्वत कितें तें तांच्या दोळ्या मुखार हाडटात केन्ना तरी तुका ह्या ट्रियोंक लागून धमकी आयल्या म्हाका फोन आयल्यात अदीक करून आमच्या राजकारण्याचे पॉलिटिशियनाचे धनल बाब हांव चडसो कोणाक तासूंक वचना कोणाक तासूंक वचना हांव जबरसो कित्याक तांकां राग येता तेंचीय फामील आसता न्हू हांव जाणा पूण चडसो केन्नाय कितें फ्रांसीस केन्ना तसलीं कांतरां घडलीं जाल्यार आमकां लायणी पडटाच होय तेच म्हणटा म्हाका आतां म्हाका एक दीस लायण पडली आनी हांव तेजें नांव घेयना त्या MLAचें हांव न्हायेली उबो आसलोलो कितें सोप पितालो तेणें पाकाच म्हाका पळयलो आनी म्हणूंक लागलो एणें म्हजेर कांतार काडून म्हणलो म्हणूंक लायणें हांवें म्हणलें सर हांवें तुजेर कांय म्हणोंक ना रे व्हडलें म्हाका दुसऱ्यान दिलां हांवें म्हणलां पूण हांवें तुजेर वायट कांय उलोवंक ना म्हाका रागा जायना सांगलें तेश कोन्न जायते जाण उलयताय जायते नांव सांगूंक बरें दिसता पूण धमकी येताय केन्ना ना केन्ना येता बरें दिसना इतलीं वर्सां कोंकणी पालकाक सेवा केल्या उपरांत तुवें तुजी कला दाखयल्या उपरांत तुजी चड यादोस्तीक म्हणटात तो मोमंट यादोस्तीक घडी खंयची जाली आनी खंयच्या तियात्रांत जी तुका सदांच तुज्या मनान उगडास उरतलो हांव सुमार थोडक्यान आमकां सांग 8-9 वर्सांचो आसतना हांव पाय तियात्र म्हणून नाचतालो कोण आलो प्रेमकुमार आलो भुरगो न्हू हांव म्हाका झेम येयली हांव काडला आनी तेन्ना ते माटो घालपा लोक आसतालो न्हू तेंचे बाराबर गेलो आनी माटो हेजे इश्टेचे पोंदा न्हिदलो इश्टेचे पोंदा न्हिदलो आनी तियात्र काबार जातरी म्हाका सोदून एक घरा पावलें हांव उठल्यार 10 सुमार हांव रडत रावलो कित्याक म्हाका खबर ना हूंय हांव उबो तो पूण ही खबर चिंचोवण्या ती हांव जायत रडलो पूण तेणी म्हाका सांगलें भिनाका म्हणोन आमी तुका व्हरोन सोडटा म्हणोन आनी म्हाका तेणें घरा व्हरून सोडलो आनी प्रेमकुमारान म्हाका जायत तापयलो तुका खबर नाका म्हणोन बसीन न्हिदोंक जाय कित्याक म्हणून हांवें म्हणलें सॉरी अंकल म्हूण सांगिल्लें ही तुजी चड यादोस्तीक घडी म्हाका सदां कडेन आसता कित्याक हांव ल्हान आसतना तेंचे बारा वचोन इश्टीचे पोंदा न्हिदलोलो म्हणोन मार्कुस बाब जायतीच आमी खबर केली तुज्या जिविताची तियात्रिस्टपण जिविताची जाल्यार थोडी भोव पर्सनल 2 क्वेश्चनां तुका तुजो चड घोस्ताचो प्रात खंयचो दानियल बाब म्हाका जेवणाची चडशी ओडवीक ना म्हाका ओडवीक ना जेवणाची तूं कितेंय म्हाका दिलें पूण म्हजी चडशी ओडवीक 2-3 दिसांची कडी आनी कालचो एक पाव
3 दिसांची कोडी आनी कालचो पाव. एक पाव तो खायलो जाल्यार हांव 5 दीस पसून उपास रावता तो पाव खायन. म्हाका जेवण जाय तुका रांदपाची कला आसा? रांदपा म्हणल्यार म्हाका बिसीसान म्हगे बायन बायन जावं कोणेच म्हाका केन्ना कुजना व्हरोंक ना. आयज पासून म्हाका सगलें आयतें मेवता कित्याक ती झाड हांव कालची कोडी पाव खाता. नीज गोंयकार तूं मार्कुस बाब, नीज गोंयकार. म्हाका काय- शेवटाचो प्रश्न तुका. हय. तुमचें कुटुंब, तुमचें घराणें तियात्रिस्तांचें, हं. तुजो बापूय हेर भावणां तूं, जाल्यार तुवें तुज्या भुरग्यांक कोंकणी पालकाचो रस्तो दाखयलाय. कोंकणी पालकाची ती उबीच रावंक ना तांकां उबी ती रावंक ना येवंक ना तांकां येवंक ना म्हगे चेडवाकूय येवंक ना आनी चेड्याकूय येवंक ना. चेडवाक म्हणटा म्हाका केन्ना डॅडी आपूण पालकार कांतारपणां सोदताले तुवें म्हण ना तूं पयलें शिकोवप कर म्हणून. ती म्हणटाय पूण दोगांयकूय येवंक ना पूण गुणगणयता कित्याक आतां ह्या दिसांनी पसून चेडो तारो रोयसना आदी हांवें पयलें सगळीं कापुसान बसून उदोवन आतां कांतरां म्हणटालो पूण सारको टायमिंगाचेर म्हणटालो पूण इस्टेजीर केन्नाय येवंक ना. पूण बाकीची 9 भाव भयणां म्हजी इस्टेजीर नाचले. बरें काम केलां. मार्कुस बाब, हांगा थोडे कांय इश्ट आसात तुजे, तियात्र फॅन्स आसात, मोगी आसात. जोरी तुमची कितेंच प्रश्न आसात मार्कुस बाबाक विचारपाक, हांव तुमकां दोनूच प्रश्न विचारपाक संदी दितां. कोणाक प्रश्न आसा? मार्कुस बाबाच्या जिविता वयर हांवें ताका जायतीच प्रश्न घातले, जायतीच म्हायती भायर काडली. घोडे खंय चुकोन तुमच्या मनान आनी एक प्रश्न आसतलो. मार्कुस बाब, म्हाका दिसता सगळ्यांची मनां दादोसलीं ही तुजी मुलाखत पळोवन आनी तुवें जें कितें काळजा मनांतल्यान स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट म्हणटा आमी, सरळ काळजांतल्यान हें तूं उलयलाय. हां, चड देव बरें करूं. तूं आयज येवन ही म्हाका संदी दिली देखून ही तुजी मुलाखत घेवपाक आनी कोंकणी पालकार हांव तुका परजोळीत फुडार आवडयता. देव बरें करूं दानियल बाब. ते सगळें हांव देव बरें करूं आनी दिनवासता आमचे सगळे टॅगाचे मेंबर जावं आमचो प्रेसिडेंट जावं वायस प्रेसिडेंट जावं आमचो MS दवरिया ताका सगल्यांक तुमकां देवान बरी भलायकी दिवची. हें जें कामां तुमी कोत्तात ती सदांच फुडें व्हरूंक आनी गोंयकारां आनी तियात्रिस्तां पासत कोत्तात तांकां देवान तुमचेर हजारांनी बेसांव घालूं. देव बरें करूं. तर हो जावन आसलो आमचो आयचो कलाकार मार्कुस वाज. हांव मागता आमचे प्रेसिडेंट मेनन फेर्नांडीस यांचे कडेन तेंच्यांनी स्मृतिचिन्ह आनी मग आमच्या आयचे कलाकार जॉन वाज हांकां भेटोवचें. क्रिस्टर तशेंच मग भेटोवचें अशें म्हूण मागता. थँक्यू व्हेरी मच. आता यांच्या फुडली कार्यावळ जातली मारिया दाकोस्ता यांची मुलाखत घेतले बाब डॅनियल. कार्यावळीची फुडें सुरू जातली. हांव आतां फुडलीं सुत्रां म्हाका डॅनियल बाबा कडेन दिता. येवकार तुका मारिया बाय. देव बरें करून डेनियल. आयज कलाकारांक भेट एक खास कार्यावळींत आमची कलाकार जावन आसा फांकिवंत कोंकणी पालकाची तियात्रीस्ट आनी कलाकार बाय मारिया फातिमा दाकोस्ता. मारिया फातिमा दाकोस्ता 6 वर्सां जालीं कोंकणी पालकाची सेवा कोत्ता आनी देवान तिका दिल्ल्या गुणां उदेशी
तिणे पालक आमचो नेटोयला आनी तिचे सुरोपायेन आनीक पालकाक सोबिताय हाडल्या. देवान तिका स्वादीक ताळो दिला. ह्यो आनी कांय फुडल्यो कांय गोश्टी आमी आतां आमचे मुलाखतींतल्यान भायर हाडुया. मर्याबाई, आनी एक पाट तुमकां आमचो माई मोगाचो येवकार. देव बरें करून दे निल बाब. सुरवातेक तुमकां विचारचें म्हणल्यार तूं आमकां सांगशी तुजो जल्माचो गांव खंयचो आनी तुजें ल्हान व्हड भुरगेपण खंय जालें. म्हजो जल्माचो गांव ड्रामापूर. हांव गांवान ड्रामापूरचें. ड्रामापूरचें. पूण ल्हान आसतना चडशें म्हजें वाडप राय जालां. म्हजे मामीचें थंय माशेनाचें सांगाताक. ओके. सो म्हजी कजन्स थंय आसतालीं आनी हांव इस्कुलाक ताण मारगांव येतालें. सो थिंगसोन म्हाका बरें जातालें येवपाक रायासून. सो अप टील SSC सगळो वेळ थिंगासोना. थोडो टायम हिंगाय आसतालें थिंगाय आसतालें. पूण चड म्हाका रायची लोक हिंग तितू वडोवंक ना. सो रायची लोकां चड वडोवंक. ओके. म्हणटूच तुजें भुरगेपण तुवें म्हणलें राया जालें. हय. म्हणटूच तेन्ना थंयचर वातावरण कशें आसलें समजुया तियात्रांचे बाबतींत. कोण शेजाऱ्याक कांतारां गावप. कित्याक फुडाराक तूं तियात्रीस्ट जावपाक गेली न्ही मुखार. म्हणटच हांगा तुज्या त्या गांवान रायच्या गांवान तुजेर कसो अशें इन्फ्लुयन्स जालें. रायच्या गांवान आमचे माशेनाचे सायडीन थिंगा आनीक भुरगे आसले लिनू बीन. सो तेंचे गालेरीन वचोन आमी तियात्र करतालीं. तेंचे सोपो आहा तेजेर बेश्टीन उब रावन कांतारां म्हणटालीं. मागीर चादरां बांदतालीं पड्डे अशें करून. आनी थंयच्यान ती आवड अशी सुरू जाली. म्हाका दिसता ही आमची पारंपरीक रीत. भुरग्यां मदेकात एकठांय येवन आपल्या बोलगांवान तियात्र करप चादरां रावप जशें आमच्या मारिया बाईन सांगलां तेंच ताणें केलें आनी आयज ते पालकाचेर परजोळटा. मारिया बाई जाल्यार तशें जाल्यार तुज्या कुटुंबान कोण तरी तियात्रीस्ट असो आसलो, कलाकार आसलो, कांतोरीस्ट आसलो? हांवें कोणाकूच पळोवंक ना. पूण म्हजी मामी सांगता मामीचो डाडा तोय खेळान नाचतालो खंय. खेळान नाचतालो त्या तेंपार वय. ओके. जाल्यार आतांच तुवें आमकां सांगलें तुवें तुजो मोग असो जालो की राया गांवान तुमच्या शेजाऱ्याच्या भुरग्यां वांगडा तुवें बोलखावान गॅलरीन सोफाचेर बी कांतारां म्हणली. जाल्यार खरोच तियात्र माचयेचो मोग सिरियसली गंभीरपणी तुज्या आंगान केन्ना भितर सरलो? जेन्ना हांव कॉलेजीन गेलें 11th स्टँडर्ड रोजरी हायर सेकंड्रींत आसलें तेन्ना आमकां अशें करून हांव पार्ट घेतालें सगळे एक्टिविटीजान पार्ट घेतालें. सो आमकां पोंडा एक कडेन प्रोग्राम आसलो. सो पोंडा थिंगा आमी एक चेडो आनी 2 जाण चेडवान आसलीं आनी जेसिका आसलें म्हज्या सांगाताक आमचे तियात्रीस्ट. ती बीन ते आसले आनी आमी थंयसर गेलीं. आनी तेन्ना आमकां ऑन द स्पॉट एक धाकटुलो विशय दिलो आनी ऑन द स्पॉट कितें एक्ट करपाक लायलें. सो दॅट टायम हांवें एक धाकटीशी प्ले बरयली आनी बेबद्याचो रोल हांवें केलो. आनी चेडो एकलो आहा म्हणटा भाटकाराचो रोल म्हज्या क्लासमेटाक दिलो. आनीक जेसिका म्हजी बायल जाताली. सो अशें करून एक्सिडंटान तितूंतल्यान म्हणजे बेबदीक हांवें जायते वायट जाता ते आमी बरयलें. हांवें दाखयलें आनी तातूंत म्हाका बेस्ट एक्ट्रेस म्हणून तेन्ना तेणी अवॉर्ड हें दिलो, कॅश प्रायज दिलो. सो थिंगच्यान म्हजी आवड आनीक वाडली. सो मागीर म्हाका हेडान नाचपाक दिसलें. सो म्हजे DA प्रोडक्शन्स तांकां हांव पयलेंच नाचलें. तो म्हजे गॉडमदराचो नेबर आसलो. सो वळखीची जाल्ल्यान म्हाका थंयसर संदी मेवली. आनी पूण पयलो म्हाका म्हजो डॅडी दिनासलो पूण भाग घेवपाक. सो इट वॉज नॉट पॉसिबल. ही वॉज अ स्ट्रिक्ट मॅन. मागीर सो म्हजी एक टिचर आसली वर्षा, आमकां कोंकणी शिकयताली ती. सो तेणें डॅडीक आपोवंक धाडलें आनी तेणें कितें सांगलें म्हाका खबर ना. आफ्टर दॅट ही अलावड मी 12th स्टँडर्डाक सावन हांव मागीर हितून गेलें. आनी तेच्या पयलीं सेबी द पिंटो म्हूण ताणें 1 act प्ले काडलेली ऑल गोवा. सो तेजे 1 act प्लेयान पयलें सेबी द पिंटो फ्रॉम मेनावली तेजे हितून नाचलें. सो खेळांत 1 act प्ले हांगासर तुजी कला जी आसली तुका दाखोवपाक एक संदी मेवली, भाग मेवली. आनी तुजे भितर तुजी उर्बा वाडली अशें न्हय? उर्बा वाडली, तुका स्फूर्ती आयली, उत्तेजन मेवलें, यू हॅड इन्स्पिरेशन. जाल्यार उपरांत
प्रोफेशनल पालकार येवपाक जायत गोड एक नॉन स्टॉप शोवान Yeah. ओ एक्चुअल तियात्रान ही तुजी केन्ना सुरवात जाली प्रोफेशनल शोवान येवपाक आनी तियात्र कोणाचो डायरेक्टर कोण वरस म्हाका उगडास ना बट पयलोच तियात्र होय हांव पयले काजारा पयले इवन प्लेयांत हेडांत येवचे पयले गांवच्या एका तियात्रान न्हेसलेले नाचला, गांवच्या? गांवच्या विलेज इन विलेज स्कुलान वयता आसतना मागीर त्या उपरांत हेडांत येयले आनी फर्स्ट टायम सिदोन सील स्वर्गीय सिदोन सील दे आंबेली येस त्याच्या तियात्रांत पयलेंच रावंडाच्या तियात्रांत आयले आमी ताच्या फाटल्यान मागीर म्हाज्या गोवान तियात्र काडले त्योतोन डिकोस्टा ताचे तियात्रान काळजाचे गावे मागीर तो तुका सांडिना अशें तियात्र करीत मागीर आमच्या तियात्रांतल्यान मागीर आमचो स्वर्गीय अनिल कुमार ताणें म्हाका संवसार सुदरलो हे तियात्रांत भायराच्या हितून हें दिलें सो तातूंतल्यान मागीर हांव आनीक फामाद जायत गेलें ओके जाल्यार ही पयलींच प्रोफेशनल माची नाचतना तुज्या मनान काळजान कितें अशें भोगलें जायत हें आमकां सांगशी एकदम उमेद आयली म्हाका कित्याक पयलें स्टार्ट केल्लें तेन्ना हांवें सगळे गांवची भुरगीं म्हणजे न्यू कमर्सांचे बरोबर केल्ले बट वेन आय केम विथ द प्रोफेशनल टायम वॅल्यू कळ्ळो म्हाका ओके रिहर्सलाक वचपाचो टायम Punctuality. पंक्च्युएलिटी तें शिकलें तांच्या बरोबर रावन मागीर वॉयस मॉड्युलेशन कशें करप म्हजो वॉयस पयलो सॉफ्ट आहलो आनी म्हणटाली व्हडल्यान उलय अजून तुजो वॉयस सॉफ्टूच आसा सो या सो तेतूंतल्यानूच म्हजी वाड जाली आतांच तुवें उगडास केलाय की अनिल कुमारा उदेशी तुका संवसार सुदरलो तियात्रान भाग मेवले हय हो एक नामनेचो तियात्र नांव वचतो कलाकार आमचो स्वर्गीस एम बोयरान बरयलोलो खूब गाजलो तियात्र गाजलो. जाल्यार ह्या तियात्रान तुका भाग भुमिका करपाक एक व्हडलें भाग अशें म्हाका तरी वय दिसता म्हाका व्हडलें खंयची भुमिका तुवें ह्या कसली भुमिका तुवें ह्या तियात्रान केलेली तितून उगडास जाता हय एका भयणीची रोल केल्लो फातिमा आनी हांव दोगांय भयण आसतालीं आनी जोरोज आमचो भाव अशें जायते फातिमा मातशें बिगडलेलें चेडूं हांव मातशें बरें भुरगें अशें हय आनीक एक म्हाका सीन उगडास येता जेन्ना म्हाका जाय तो थंयसर सिरियस रोल तो बट देर वॉज लॉट ऑफ लाफ्टर जायते लाफ्टर घेतालें हांव फातिमा आपल्याची सासूमाईन कितें केलें म्हणून ते घरा येता परत येता आनी ते म्हणटा आपल्याक हें जाय तें जाय तें जाय मागीर हांव म्हणटा ओय हें वर तें वर तें वर आनी जरी तर तुजी सासूमाय सिरविदोर मागता जाल्यार म्हाकाय वर आतां ह्या तुज्या डायलॉगाचेर म्हाकाय उगडास आयलो तो तें आर्टिस्ट तूं आशिल्लें ओय ओय खूब वर्सांनी आयज पयलें तुका म्हाका सासूमायचो सवण मागता जाल्यार म्हाकाय वर सो नायस टू नो यू ओके फातिमा बाय जशें तुवें सांगलें साबार भुमिका तुवें अश्यो बारीक केल्यो सुरवातेक सावन ते मेरेन जाल्यार चडांनी चड तुजी आवडीची भुमिका खंयची तियात्र पालकार करपाक आयज पासून ती भुमिका करपाक तूं आशेताय आनी आवडेताय म्हाका चड आनी चड सेंटिमेंटल्स रोल हांवें जायते केल्या म्हाका आवडटाले पूण आतां म्हजी आवड मातशी चेंज जाल्या कॉमेडीशी चड आवडटा कॉमेडी आवडटा कॉमेडी आवडटा ओके आनी म्हाका उगडास येता आमच्या एका शोवान कुमसार शो आसलो आमचो म्हज्याच गोवान बरयलो जॅक्रोडसान कुमसार तातूंत हांव 2 भुमिका करतालें पूण पयलें फर्स्ट पयल्यांच सुरू जालो तेन्ना आंतोनेत करतालें रोल मेन रोल आनी मागीर हांव कॉमेडी करतालें बट आफ्टर म्हणजे शो हॉलांनी बंद जाले मागीर गांवांत पावता तेन्ना आंतोनेत बाय आमकां पावोंक ना सो ताचोय रोल हांवूच करतालें ताचो रोल म्हणजे तोंडाक बांदून आसलो इन दी एंड यू वूड रिवील युअर फेस सो कॉमेडी तेजोय करतालें आनी कॉमेडीय करतालें सो धांवन करून आनी म्हाका एकदम आवडटालें बीन तो करपाक कॉमेडी करपाक आनी सो हांवें म्हणलें म्हाका म्हजी कॉमेडी सोडूंक नाका ह्या रोलाक लागून आय वील डू दीस ऑल्सो सो एकाच तियात्रान 2 भुमिका केल्यो आनी 2 डिफरंट रोल्स आनी ताजे शोय बीन आमी भरपूर केले 37 कितें जाल्ले ते आमचे शो गांवांत आनी आनी आनीकूय एक आसलो आमचो व्हीलचॅराचेर हांव करतालें तातूंत म्हाका जायते लोक येवन म्हाका वेंग मारताले आनी रडटाले ताचें नांव आमचो कोणूच नको
कोणूच नको तियात ल्हान भुरगीं आहलीं म्हाका आनी देन म्हाजे पांय हे जाताले सो तुजो रोल फक्त व्हीलचेराचेरूच आसलो हय व्हील चॅराचेर एंटायर रोल एंटायर रोल सो इट वॉज व्हेरी दीस रोल म्हाका अजून तेजो अजून याद त्या हय. तुका त्या रोलाची याद आसा याद आसा आनी लोक म्हाका येवन जायतो अशें करून वेंग मारून हें करताले म्हणजे इट वॉज अ सेंटिमेंटल म्हाका गमता आतां पासून तूं उलयता उलयता भावणीक जाली पळय यू बिकम इमोशनल ना हे एक खरेपण एका बऱ्या कलाकाराची इट इज अ नॅचरल इट्स अ गिफ्ट समजलें न्ही जाल्यार मारिया बाय हांव जाणा ते भाशेन तुका बरो स्वादीक ताळो आसा आयज मेरेन तुवें कितली सुमार कांतारां तियात्र पालकाचेर गायल्याय डॅनियल बाब तशें हांवें हिशोब धरूंक ना तियात्र बट ज्या तियात्रांत हांव आसा कांतार दिला कांतार आसताच कांतार हांव आनी म्हजो घरकार कांतार ताच्या बरोबर ना जाल्यार दुसऱ्याच्या कोणाचे बरोबर कांतार हांवें गायलांच सो हिशोब असो धरूंक ना उमकीच कांतारां जाल्या तशी म्हणून पूण कांतारां ज्या तियात्रान आसता थंयसर म्हण इतलीं वर्सां तियात्र मातशें एक योगदान दिल्या उपरांत केन्ना तरी तुका कांतारां घोडपाची कंपोजींग करपाची उमेद अशी आयल्या हय आनी तुवें ही उमेद तुवें मुखार व्हेल्या कांतारां घोडून वेल्या कांतारांची घोडपां करून तियोतोनीच्या तियात्रांत आनी एका भुरग्याक हांवें कांतार बरोवन दिल्लें मेदा म्हण तेजें नांव आतां म्हाका ताचो उगडास ना तें ल्हान आसलें तेन्ना आनीक ताणें तें कांतार आपलें म्हणून भुरग्यांचें कांतार तें ताका फर्स्ट प्लेस मेळलेलो ताणें म्हटलें हांवें कंपोजींग करून हय करून ताका ट्यून बीन रिकॉर्ड करून दिल्लो ताणें तें कांतार म्हटलें आनी ताका चायल्ड आर्टिस्ट फर्स्ट प्लेस मेळलेलो म्हणटच तें एकूच कांतार बरोवन तूं थांबली मुखार गेली तशी कांतारां हांवें बरयलेलो म्हजो बूक आहा हय पूण चडशी हांवें म्हणोंक ना पूण अजून आसात कांतारां आसात पूण आमची हय जाता आमची तोंड बोंडकर सीडी आसा तितून कांतारां पिक्चरायज केल्ल्या तितून लिरिक्स हांवेंनूच बरयल्ले सगळे कांतारां हय सगळीं कांतारां हांवें बरयल्लीं हो तुका कांतारां घडपाचो गूण कोणा कडसून आयलो म्हजो घोव कांतारां बरयता सो घोवाचोय गूण येवंक शकता न्हय ताका पळोवन पळोवन मागीर हांवें सुरवात केली ओके ओके म्हणटच तुजो घोव खरेंच इन्स्पिरेशनल या दुसऱ्यांक स्फूर्ती दिवपी जाल्यार म्हाका एक सांग फुडाराक तुका कसली अशी भुमिका करपाची अजून मनान इच्छा आसा कॉमेडी भुमिका कॉमेडी सुरवातीक तुवें सांगलें म्हाका कॉमेडी पूण अजून तुजे कॉमेडीज करपाचो मेन रोल आसा आतां लोकांक पूण तुका दिसता तुजे ऑडियन्स मानून घेतले जेन्ना तुवें दुसऱ्यो हेर भुमिका केल्या सडनली तुका एका कॉमेडियनाच्या रुपान पळोवन रोलान पळोवन सडनली म्हणल्यार जायते केला हांवें कॉमेडी हय जायते शो केल्यात आमच्याय तियात्रांत केल्या दुसऱ्यांच्याय तियात्रांत केला मागीर जायते कॉमेडी आर्टिस्टांचे बरोबर नासला सो आनी म्हाका दिसता आतां तियात्र पळोवणार लोक येता तो मातशें टायम पास करूंक आपलो स्ट्रेस रिलीज हय सो तांकां येवन थंयसरी रडचें पडलें जाल्यार मागीर तांकां आनीक दुखेशी सो आय फील पीपल शूड गो हॅपी खुशालकायेन वचपाचें पूण कितें दिता तें आमी रीत माणसुकेची कॉमेडी करून हांसोवपाची मारिया फातिमा बाय आयज मेरेन तूं तियात्र नाचताय एक जालें तियात्रा शिवाय तूं आनीक कितें कोत्ताय नोकरी कोत्ताय प्रायवेट नोकरी कोत्ताय सरकारी नोकरी कोत्ताय तुजो कितें बिझनस आसा हय पयलीं हांव टिचींग कोत्तालें शिकयतालें तूं टिचर या चड वर्सां शिकोवंक ना 4 वर्सां शिकयलें मागीर अडचणाक हार्ट एटॅक येयलो सो मागीर हांवें सोडलें त्या उपरांत हांवें एनजीओ सांगात एनजीओन थंयसर तितूंतल्यान रेमिडियल टिचींग 7th 8th त्या भुरग्यांक वयतालें मागीर म्हाका बॅकबोन प्रॉब्लम जालो स्लीप डिस्क सो सोडची पडली नोकरी आनीक मागीर घरा आसलें टेलरींग कोत्ता हांव टेलरींग कोत्ताय हय ऑर्डर्स बीन घे लेडीज टेलरींग सो इन अदर वर्ड्स यू आर फॅशन डिझायनर या म्हणूंक जाता आनीक त्या उपरांत आतां एट प्रेझंट आय एम इन टू बिझनस ऑफ नेटवर्कींग वेस्टीज कंपनींतल्यान तितूंतल्यानूय हांव जायतें करता आनीक आय हॅव क्वॉलिफायड फॉर अ फ्री थायलंड ट्रीप ओके थ्रू वेस्टीज कॉंग्रॅच्युलेशन्स या थँक यू मारिया फातिमा कॉंग्रॅच्युलेशन्स तियात्र एक गोंयच्या समाजाचो आरसो म्हणटात
जाल्यार हाचेर तुजें मत कितें? सारकें दानियल बाब, तियात्र समाजाचो आरसो आमी कितें दाखयता ती मॅसेज घेवन लोक वयता. सो बरें आसा तें आमी लोकांक ह्या पालकांक दाखोवपाची गरज आसा. आनी आमच्या जिवितान बरेंपण आसा तेंच आमी दुसऱ्यांक तरी दाखयलें जाल्यार समाजूय बरो जावंक पावतलो. ही स्टेजीर एक आनी आमचें जिवीत एक जालें जाल्यार तेन्ना मागीर तें सारकें जायना. सो आमी आमचे तियात्रीस आसात, आमची भाव भयणां, आमी आमचें जिवीत न्हवसरून लोकांकूय बरो संदेश दिवन समाज सुदरावपाचें काम जायते तियात्रांतल्यान करूंक जाता. म्हणटूच तियात्राक तें बळ आसा, ती आसा. शक्ती आसा आसा. समाज बदलूंक, हय, अशें न्हय? हय. आनी हेंच तुका दिसता की तियात्राची माचीचो हें घेवन हय, सपोर्ट सपोर्ट घेवन घेवन आमी बदल हाडूंक जाता. जाता. कित्याक लोक जाय तो संदेश घेवन येता. मार्याबाय, एक 2020 वर्सा जेन्ना अवचीत कोविड-19 आयलें, आमचे तियात्र माची तियात्र बंद पडले, सगळेंच बंद पडलें आनी तातूंत मत एका तियात्राचेरूय धोको आयलो. हय. तेन्ना तुवें ती दोन अडेज वर्सां कसो तुजो वेळ चल्लोय? तेन्ना आमी कांय म्हाका दिसता फॅशन डिझायनिंगाकूय मातसो हय मार मार लागलो. पडलो. कोणूच कांय शिव नासलो कित्याक भायर वचपाक कांय नाका आसलें. तुवें तुजो वेळ हय. कसो चल्लोय? तेन्ना हांवें स्टार्ट केलें आमचे म्हजे फॅमिलीक घेवन हांवें चोरिसां करपाचें बिझनस स्टार्ट केलें. आय सी. हय. सो चोरिसां करपाचें बिझनस स्टार्ट केलें. मागीर हांव ऑर्डर्स घेतालें कोणाकूय विकपाचें कितें आहा जाल्यार रांदपाच्यो. पिकल्स करतालें, पारो, पिकल्स तेंय करून हांवें विकलें. आनीक मागीर हांवें आमचेच प्रॉपर्टीन फुटसल ग्रावंड घातला. ओके. सो फुटसाल. फुटसल मल्टी स्पोर्ट्स. एक्चुली इट इज अ मल्टी स्पोर्ट्स ग्रावंड. हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल सगळेंच खेळोंक जाता. सो ताचो वावर सुरू जालो म्हणटच मागीर म्हाका त्रास जावपाक लागले. सो मागीर म्हाका चोरिसां करपाचें बंद करपाक पडलें. खरेंच तुका शाबासकी दिवपाची, तुजी तोखणाय करपाची. म्हज्यान म्हणूंक जाता यू आर अ व्हेरी एंटरप्रायझींग वुमन, थँक्यू. अशें न्हय? जाल्यार तुजी फुडली येवजण अशी कितें आसा तुजो तियात्र बरोवन माचयेर हाडपाक? ना, ना. हांवें केन्नाच चिंतूंक ना म्हाजो व्हेरी तियात्र क्लियर आन्सर, या. निवळ सारको ना. सद्या तूं कोणाच्या तियात्रान न्हेसताय? सद्दाक रॉन्स तावारेसाच्या तियात्रान न्हेसता कोरेजमाच्या. आनीक इस्टराक मागीर आफोन्स जोसन आफोन्स जोसन आफोन्स. म्हणटूच तुजे शेड्यूल सगळे मांडलेले आसात. मांडलेले आसा. ओके. मारियाबाय, तुजे कडेन उलोवन खरेंच बरें दिसलें. जायतीच तुज्या जिविताची आमकां वळख मेवली, हे आमच्या ऑडियन्सांकूय मेवली, तियात्र पळयणाऱ्यांकूय मेवली. हांगा कांय तुजे फॅन्स आसतले, इश्ट आसतले, तांच्याय मनान घोडे कितें प्रश्न आसत. जरी कोणाक आमच्या मारिया फातिमाक बायक प्रश्न करपाक जाय जाल्यार हांव 2 प्रश्न घेतां. म्हाका दिसता तुवें सगळी तुजी जिविताची काणी उगडाबी केल्याय, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. या. मारिया फातिमा बाय, चड आनी चड तुका देव बरें करूं. खरेंच म्हाकाय खुशालकाय भोगली ही तुजी मुलाखत घेवन, तुज्या जिविताचे वयर आनीक कितें जाणून. पूण एक याद घेवन हांव घरा वेतलो, ती म्हणल्यार तुजी सासूमायन तर सिरविदो सोदता म्हाकाय व्हर. ही तुजी भुमिका बेस बरी जालेली. देव आनी तुका चड देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू तुका बीन. तर म्हाका दिसता न्हू ही जावन आसली मारिया फातिमा दाकोस्ता, जाणी पालकाची खूब सेवा केल्या, कोत्ता आनी फुडाराकूय कोत्तली म्हणून आमकां अपेक्षा आसा. तियात्र एकेडमीक हांव काळजांतल्यान दिनवासता ही संदी म्हाका दिली म्हणून एक कलाकाराची मुलाखत घेवपाक आनी तुमचे मुखार तिका हाडपाक. देव बरें करूं. देव बरें करूं मारिया दाकोस्ता. हांव मागता आमचे प्रेजिडेंट तियात्र अकादमी गोंयचे मेनिनो फेर्नांडीस हेंचे कडेन तेंच्यांनी ताका स्मृतिचिन्ह आनी मग भेटोवचे. तशेंच वायस प्रेजिडेंट आमचे सुकोर फेर्नांडीस, मोठ्यान ताळयो जावनी. तशेंच हांव मागता
आयचे इंटरव्यू घेवपी आमचे डॅनियल डिसोजा हांकां सुद्दां एक आमचे मोगाळ भेट म्हणून मग भेटोवचें म्हणून वायस प्रेसिडेंट तशेंच प्रेसिडेंटा कडेन मागता. जोरान ताळ्यो जावं न्ही. हो कार्यक्रम सक्सेसफूल करपाक डॅनियल बाबान आमकां खूब मदत केली. थँक्यू. तर आतां वोट ऑफ थँक्स दिवपी आमचे वायस प्रेसिडेंट तुमच्या मुखार येता. सगळ्यांक देव बरी सांज. तशेंच आयचे दोनूय तियात्र कलाकार जे आमचे मागणें स्विकार करून तुमी मुद्दम तुमचो वेळ काडून हांगासर आयले आनी तुमची मुलाकात दिली. जायते आमकां जाणांक जावंक घेवचें मेवलें जाणां जावंक घेवंक मेवलें. त्याच खातीर तुमकां आमी तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा हाचे वटेन काळजाचे कोला आयकता देव बरें करूं म्हणटा. काय देव बरें कर. आयच्या दिसाचे मुलाकात घेवपी डॅनियल बाब, तुवें बऱ्यांतली बरी भुमिका घेतली. ताच्या भितर आंगान कितें आसलें तितलें भायर काडून तुवें तें आमकां दाखयलें. ह्याच खातीर तुकाय आमी तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा हाचे वाटेन काळजाची कोला आयकता देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आसलेली प्रिंट मिडिया आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया हाकाय आमी दिनवासता. तशेंच तुमी जे हांगासर सगळे आयल्यात तुमचो वेळ पिड्यार करून तुमी हे मुलाकातीन वांटो घेतलो. ह्याच खातीर तुमकां एक एकल्याक हांव म्हजे वाटेन आमचो प्रेसिडेंट मिनीन बाब हाचे वाटेन दिवकर मेंबर सेक्रेटरी हाचे वाटेन तशेंच आमचे सगळे स्टाफ तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा हाचे वाटेन देव बरें करूं म्हणटा आनी सगल्यांक देव बरी सांज हांव दिता. आतां फोटो घेतले मागता कोणाक जाय ते फोटो घेवचे आपले फॅमिली सांगाताक. आनी तेच परी पयलो फोटो हांगासर आमी तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा हाचे सगळे वांगडी तशेंच आयचे दोनूय मनीस आनी मुलाकात घेवपी हाचे पडटलो पडटलो. थँक्यू.